See, priority आमी केन्ना देखून दिवप. It is MLA is responsible to see the priority of road or department. कित्याक department is well versed with the maintenance or upgradation or new roads required. Don't rely on only MLA. Let your department also check which are the roads in bad condition. मुखेलमंत्र्यान आन्सर दिल्लो आहा पयशांचे प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम हा म्हणटा आतां कोर्ट बोर्ड लागलो आहा. हांव कितें म्हणटा जेन्ना लास्ट टायम मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सींत कावेलोसी सगळी फॉर्मेलिटी जाल्ली आहा हाली वर्क ऑर्डर दिली ना. सर जालें एकच मिनिट. आणि पैशाचो विशय काडलो म्हणून फक्त इतलेंच सांगता की पैसे दिता हाजो अर्थ असो न्हय की पैसे अशेच बॉल्सांतले काडून दिले. प्रोसिजर फॉलो करचो पडटा आनी प्रॉपर प्लॅनिंग करून सगळ्यो गोष्टी बरोबर करच्यो पडटा सिस्टमॅटिकली. 7 विलेज आहा. 7 विलेजीक 7 प्रायोरिटी जाय न्हू. एक दोन कितून घातले न्ही सांगलें न्ही माननीय मंत्री तरी सांगता उत्तर दिता तुमकां एकाच मिनटान. चर्चिल PWD मिनिस्टर आशिल्लो. चर्चिला रुल्स एंड रेग्युलेशन सगळे चर्चिल बाबाक रुल्स एंड रेग्युलेशन सगळी खबर आसा. वयल्यान ताणें आमकां शिकोवपाचें. आमी प्रोसेस करता आनी फायल परत धाडटा. आमी रिमार्क मारता कोड ऑफ कंडक्ट आसा आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट फायल धाड म्हणून. सो चर्चिल बाबानूय आपलो कोड ऑफ कंडक्ट जाले बरोबर आपल्यो फायली प्रोसेस करच्यो. हे हावजान म्हाका कोणें सांग दी. हांव PWD मिनिस्टर आशिल्लो. कोणाक गेल कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जालें ना तें म्हाका सांग दी. जरी तर इलेक्शन जालें आमदार घरा गेलो जाल्यार ह्यो फायली गेल्यो. Now we had taken oath on 13th of March. I remember after taking the oath, I gave one set of files to the Honorable PWD Minister and the same set of copy I had given to the Honorable Chief Minister. Now after giving the short-term priority and long-term priority of Naveling constituency, the first circular which came from the government was no pre-monsoon work should be taken. The second circular came, no officers should go even for the site visit. We are paralyzed. Now, I would like to know from the Honorable Minister for PWD and Honorable Chief Minister. Now, we had given those files, giving the priority of works in different areas. This is the monsoon season. I can understand you cannot do the hot mixing and things like that. When your engineers will start working, when are they going to prepare the estimates? When the estimates will go to you? When they will get an administrative sanction? When they will get a final sanction? When they will be tendered? Has your department at least started the preparation of estimates? Because as per my knowledge, as on today, they are telling me that unless and until instructions come from you, we cannot prepare the estimates. March is over, April is over, June is over, now July is also over. माननीय मंत्र्यांक उत्तर दिवनी. माझ्या माहिती प्रमाणे दिना उत्तर दिना तो. उत्तर दितलो. माझ्या माहिती प्रमाणे जाय ते उत्तर दियात. हे तयार केले शिवाय ताणे जी नावं बरयल्या ताज्या एप्लिकेशनां ती खंयच्यान आयली. आय एश्योर इन द हावस हांव ताजेच म्हणना 40 आमदारांचे की ताज्या हातूंत जे पोर्टल्स आसा ते चवथी पयलीं सगळे मोकळे जातले.